मायमोगाचं योकार मनीषा जाधव सिरवेक पळयाच्या हेडलाइन्स। राज्यात वचत थंय अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून खणल्यात रस्ते। तळावली ते दुर्बाट रस्तो वीज खात्यान सोडला फोडून। येरादारी करप्यांक सोसचे पडतात त्रास। वेचणुको लागी पावतात तसे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये चालू झाला कोफसावांचे गैर। वेचणूक बॉन्ड घोटाळ्याचेर आम आदमी पक्षान भाजपाक काढले उजरावन। गिमाळ्याचे दीस जाल्या सुरू। आयतारा उष्णतायेत जातली वाढ। पळोवपाक मेळटले नितळ मळब पूण उष्णताय वाडिल्ल्यान लोकांनी सांबाळची भलायकी। हवामान विभागाचो सल्लो। आणि आता आयच्यो कोकणी खबरो विस्तारान। राज्यात कोयराचो विषय आता हायलायटिंग पॉइंट जाला। वचत थंय कोयराची रास। मडगावा पॉवर हाऊस फाटलो ईस्टर्न बायपास लोकांखातीर कोयर उडोवपाची सुवात जाल्या। दर दिसा लोक ओलो आणि सुको कोयर घाणी घुट्टांनेक येवकार दितात। शॅडो काउन्सिल फॉर मडगाव निमंत्रक साव्यो खुतीनोन पालिकेक सेग्रिगेट कोयर एकठांय करपा खातीर मडगावचे सीमेचेर कलेक्शन पॉइंट सुविधांची व्यवस्था करपाची सुचोवणी केल्या, जाका लागून शार नितळ दवरपाक मजत जातली। मडगावा पॉवर हाऊसा फाटलो ईस्टर्न बायपास आता लोकांनी गार्बेज डंपिंग पॉइंट केला। पालिका वाठारांत घराघरांनी कोयर एकठांय करपाची येवजण आसा, तरी लोकांची ही बेजबाबदारपणां चल्ल्या। वाठारांत कोयर कलेक्शन करपाक खंय तरी फाटी पडटा देखून ही समस्या निर्माण जाता। ताका लागून पालिकेन सेग्रिगेट कोयर एकठांय करपा खातीर मडगावच्या शिमेर कलेक्शन पॉइंट सुविधांची व्यवस्था करपाचो सल्लो सावयोन दिला। पावगावच्या फाटल्यान ईस्टर्न बायपासाचेर हांगासर लोक हाडून जाय कसले घाण कचरो हाडून उडयतात। तातूंत शूज आसा, मागीर हेल्मेटां आसा, तशेंच हांगा ड्राय आनी वेस्ट मिक्स करून उडयतात। त्या कारणां खातीर हांगा सगळे घाण पातोळे आसा। ते घाण पातोळ्या खातीर हांगाचे स्थानीक लोक रावता तांकां सगळे ह्या घाणेचो वास सारको त्रास जाता। तेन्ना तांच्यांनी मागला की बेगींतल्या बेगीन हाजेर कितें तरी उपाय काडचो म्हणून। आमी आतां पळयता जो ईस्टर्न बायपास आसा थंय सगळो वेस्ट उडयतालो। आतां हे वेस्ट उडोवपाक कारण कितें? सो बेसिकली इधर जें डोर टू डोर कलेक्शन चलता तें सारकें चलना, आनीक ती बॉर्डर जावन आसा ईस्टर्न बायपास मारगांव आनीक नावेली। सो मारगांव म्युनिसिपल एरियाकूय बी डोर टू डोर कलेक्शन चलता, ना म्हळ्यार रुमडामोळ पंचायतानूय डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन चलता। जाल्यार हो गार्बेज कोणाचो? हेजेर सिद्ध जाता की इधर वन प्लेस तुगे डोर टू डोर सिस्टम कलेक्शन सिस्टम आहा तें सारकें चलना। एलोंग द पेरिफेरी ऑफ मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल तें बेनावली म्हणनाका, तुगेले मुंगोल म्हणनाका, दवंडे म्हणनाका, तें चोगले कॉलेज म्हणनाका, वा दावर्ली आनी इवन नावेली। आमी सजेस्ट करीत येयल्ले आसा की ह्या ज्या ऑल एलोंग द बॉर्डर ऑफ मारगांव एक कलेक्शन पॉइंट दवरचो, कित्याक जो सपोज गार्बेज कोण हाडटा जाल्यार तेणी ते कंडिशन दिवपा जाय की तूं सेग्रिगेट करून हाडपाचें। वेट आनी ड्राय सेग्रिगेट केलें जाल्यारूच आमी तुका एक्सेप्ट करतले। ह्या 5 कडेन सपोज तुवें एक हें दवरलें मेंड फेसिलिटी दवरली की सेग्रिगेशन करून तुमी वेस्ट हाडले जाल्यार आमी तुमचें लिफ्ट करपा आसा म्हण, जाल्यार लोक आनी दुसरे कडेन उडोवपा ना, डायरेक्टली थिंगांतल्यान तुमकां हँड ओवर करतले। प्रॉपर कलेक्शन फेसिलिटी ना जाल्ले कारणान लोक हिंगा थिंगा उडोवपा लागता। सो हें मातशें गव्हर्मेंटान आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलानूय बी हाजेर लक्ष घालचें। हे भाशेन कलेक्शन सिस्टम जात जाल्यार ऑन द पेरिफेरी ऑफ द म्युनिसिपल लिमिट्स। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।
वेचणुको लागी पावतात तसे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये कोफुसाव जाताना दिश्टी पडतात. तसेच आरोप प्रत्यारोप सुरू जावपाक लागल्यात. घोटाळेही भायर सरपाक लागल्यात. वेचणूक बॉन्ड घोटाळ्याचेर आम आदमी पक्षान भाजपाक उजरावन काढले. तसेच JP नड्डाक ताब्यात घेवपाची मागणी आप फुडाऱ्यांनी केला. पळयात पुराय बातमी. दिस इज द मनी ट्रेल. आज सगळ्या गोंयकारां समोर आमी दाखोवंक शकता दिस इज द मनी ट्रेल. इलेक्टोरल बॉन्ड्स जे पयर डिक्लेअर झाले विथ युनिक सिरियल नंबर्स, तातून शरदचंद्र रेड्डीचे जे 3 कंपनीज आसा, ऑरोबिंदो फार्मा, APL हेल्थकेअर आणि युजिया फार्मा, 59.5 crores इलेक्टोरल बॉन्ड तांणी परचेस केले. पूण ही मनी ट्रेल कोणापर्यंत पावता? Where is this money trail leading to? Not to आम आदमी पार्टी. ही मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी पर्यंत पावना. ही मनी ट्रेल पावता BJP कडे. This is a list of 59.5 crores electoral bonds given by Sharad Chandra Reddy's 3 companies to भारतीय जनता पार्टी. सगळ्या समोर क्लियर झाले आसा की खरे ईडीन कोणाचेर केस घालूंक जाय आशिल्ली. पैसे खंय सापडल्या हे आज सगळ्या लोकांसमोर दिसता. आणि आमी याद दवरूंक जाय की हे जेन्ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेस केल्ले आनी BJPन एनकॅश केल्ले तेन्ना हे सगळे सिक्रेट आशिल्ले. तेणे चिंतूंक सुद्दां नाशिल्ले की एक दीस हे उघडपणे सगळ्यांक कळटले म्हणून. आमचो डिमांड आसा की ईडीन आता जसे ते परत परत म्हणटाले की आता आम आदमी पार्टीन पैसे घेतल्या सगळ्यांकूच तांकां आता पार्टी शुड बी मेड accused in the case. आता आमची डिमांड असा की now that the money trail has been established in the Delhi excise scam leading straight to भारतीय जनता पार्टी, आम्ही डिमांड करता की BJP should be made a party to this case. आणि आम्ही डिमांड करता की BJPचो जो नॅशनल प्रेसिडेंट असा JP नड्डा तांकां अरेस्ट करचे. अशें वयल्यान घालपाचें भितरल्यान भायर सरपाचें तसले नवे हाडला तेमी ते नड्डान बिड्डान सगळ्यांनी एक जावन. आता भवाना कावली म्हण आशिल्लें तेजेर 7 कोटयांक 7 crores स्कॅम आशिल्लो ते BJPन गेले ते काबार. शिवसेना एकनाथ शिंदे बरोबर गेले ते काबार. मागीर आयलो तो भुजबल, तेजेर एक 2006च्यान चालू आसा 3 प्रोजेक्ट म्हणजे 200 कोटयांचे. तोय ताकाय धुवून काडलो. ते रिनाचो बिएड येता पळय निर्माचो तो वचून गेले धवे जाता पळय तसले धंदे BJPन चालू केला. मागीर अशोक चव्हाण तेजेर केन्नाच्यान तो मोदी वचून ते बॉम्ब मारतालो हो चोर हो फोटींग. आता हो आयलो ताका सोमते राज्यसभा सीट. म्हणल्यार तुम्ही चोर आसत कितें आसत पूण BJPन या निवड जाया आनी तुमकां राज्यसभा सीट. हेमंत बिश्वास, शिवराज चौहान, मॉविन कुतिनो हे कितें BJP सरकार हेंचे स्कॅम म्हणून बॉम्ब मारताले. कोणाचे इलेक्ट्रिसिटी स्कॅम म्हणून जालो तो काबार स्कॅम. तेजेरय उलोवपा जाय. तेंचेरय ईडी इन्व्हेस्टिगेशन बसोवपा जाय बाबा हाडून. फाटले लेटस्ट तो मुकुल रॉय TMCचो तो TMCच्यान गेलो कोणाक ईडी रेड पडटा म्हणून BJP. परत BJPच्यान आयलो तो TMCन. जेन्ना तो BJPन गेलो ताका ईडी नोटीस काडपाचें बंद जालें. आनी जेन्ना तो परत TMCन आयलो तेन्ना फेब्रुवारीच्यान ताका नोटीस येवपाक लागले. तशें समज इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाल्यार जयका आनी लुईस बजाराचेरय जावपाची गरज आसा. गोंयकारांनी एक सादो विचार करपाची गरज आसा. गोंयान वेचणूक जाली 2022 BJP म्हणटा ईडी म्हणटा की हो पयसो जो एक्सायज स्कॅमाचो आशिल्लो तो गोंयच्या वेचणुकेन युटिलायज जालो म्हणून. म्हणजे एक्सायज पॉलिसी ही ताज्या पयलींची 2022च्या पयलींची. वेचणूक जाले 2022 आमी आसा 2024 आणि आता 2 वर्सांच्या उपरांत ह्या केसीन अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट कित्याक जाता आणि ते बीन एक कोण तरी अप्रुवर आसा जो शरदचंद्र रेड्डी आसा. हांव म्हणटा की तो स्टार कॅम्पेनर BJPच्या 2022च्या इलेक्शनाचो स्टार कॅम्पेनर जर कोण आशिल्लो
जाल्यार हो शरदचंद्र रेड्डी स्वातंत्र्य करपाक कितलेशेच लोक जेलीन भितर गेल्या आणि आम्ही परत आयल्या हुकुमशाहीच्या कडल्यान हो देश वाडोवपा खातीर आणि त्या खातीर कितलेशेच जाणांक भितर पडचे पडटले आणि आम्ही भितर पडपाक तयार आसा. बीजेपीक सांगपाक सोदता हांव, तुमचे भितर उडयले जावं इडीच्यो रेडी घातल्यो म्हणून आम्ही भिवपी मनीस न्ही. कितल्योय रेडी घाला, आमच्या कितल्याय लोकांक भितर उडया. तुमच्या हुकुमशाहीच्या विरोधान आम्ही ठामपणान उभे रावतले आणि तुमच्यान जर कपासतात आसा जाल्यार इलेक्टोरल बॉन्डाचो जो डेटा तुमचे कडेन आसा तो सगळो आउट करा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान जायतीं कामां सरकार आतां हातात घेवपाक लागल्यात. राज्यात वचत थंय रस्ते खणल्यात. केबलिंगाक लागून, रस्ते रुंदीकरणाक लागून वा आनीक कसल्या कारणाक लागून. तळावली ते दुर्बाट रस्तो वीज खात्यान अंडरग्राउंड केबलिंगाक लागून खणून सोडला. फकत सोलिंग करून उडयला. दोळ्यांक उदक लावपाची ही सगळी कामां. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. थंय उरपाक जाय न्हू. म्हाका हांगा 7 सोडपाक पडटा सकाळची. हां आणि मागीर रातची येता आसतना रात्री येता तेच बनकडी बारी अशी धाड 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 रेल्वे रस्ते खणल्यात देखून अपघातात वाड जावपाचो भंय थळाव्यांमदीं निर्माण जाला. ते भायर थळावे धूल खातात. खणिल्ल्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करतना धूल थळाव्यांच्या घरांनी राबितो करपाक लागला. लोकांक जिवाचो आनी घरात जावपी धुल्ल्यांच्याय समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. जाणट्यांक ह्या धुल्ल्याक लागून जिवाचो धोको निर्माण जाला. गाडयोय खिळखिळो जाल्यात. घरांची आनी गाडयांची सर्व्हिसिंग करून लोक बेजारल्यात. सरकारान जाता तितले बेगीन रस्त्याचे काम पुराय करचे अशें थळाव्यांनी मागला. आमी जे आसात ते आतां तळावले आसात, खंड्यार म्हणटात ते. आनी ह्या तळावली टू दुर्बाट पर्यंत जे हांगा स्ट्रेच मान दवरलेले आसा ते केबल घातलेलो. केबलाचेर लोकांक घरा कनेक्शन दिवपा खातीर जे केबल घातल्यात ते केबलाचेर हांगा क्रॉस कनेक्शन केल्लें आसा. क्रॉस ट्रेस मारले आसा आनी हे ट्रेस आसा ते सारके ओपन आसा जाल्ले आनी आतां ताचेर फक्त सोलिंग केल्लें आसा. पण 5 दीस जाले अशें म्हणटा की हांगा सोलिंग करून पूण हाजेर कांयच जायना. ताका लोक म्हणटा की हाजें काम हें बेगीनचे बेगीन करचें आनी लोकांच्यो मोटरसायकली आसा, लोकांची वाहतुकी आहा ती बंद करची. तशेंच लोक म्हणटा की हांगा जे सायडीचेर जे लोक रावतात तांच्या घरांनी धूल वता. हांगा टँकरां उदक तर मारीत ना. कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता तें कोणाक खबर ना अशें लोक म्हणटात. आनी जे हे त्रास जे आसा ते त्रास लोकांचे बेगीन बंद करचे. रस्त्यार आतां केबल घालून कितलोसोच तेंप जालो, 2 म्हयने जाले. रस्त्यार इतलो धुल्ल जाला की घरांनी धुल्ल भरता. हांवें म्हजो फर्निचर जवळ जवळ 35,000 दिवन सारको केल्लो. तो फर्निचर आतां परतो सगळो पेड्ड्यार जाला. दारां पेड्ड्यार जालें, दारांक धुल्ल भरला, जनेलां सगळीं पेड्ड्यार जालीं. सगळ्या परते पॉलिश करपाक म्हाका ₹1,00,000 जाय आतां. आनी आतां परते ताणें खळयो मारल्या आनी फातर दवरल्या. त्यो गाडयो येतना वतना अशे त्रास जाता की लोकांची कामरां सुद्दां मोडून वचपाची, गाडयो काबार जावपाच्यो. म्हणजे आतां लोकांनी करपाचें तरी कितें? हे गाडयांक पयशे मोडपाचे, जिवाक पयशे मोडपाचे काय कितें करपाचें? हो मोठो प्रश्न आला. आतां हे फातर मांडले, माती काडली, फातर मांडले. फातर मांडून आतां जवळ जवळ 5 दीस जाले, अजून ताजेर कांयच येना आनी लोकांक खूब त्रास जाला हे सध्या. तेन्ना गव्हर्मेंटान हाजेर बेगीनात बेगीन कितें तरी करचें. आयज आमी तळावले गांवांत आसा. आयज तळावले गांवांत अशी परिस्थिती आहा, आयज रस्ते म्हणजे काबार जाल्ले आसा सगळे. तशेंच आयज हांगा लोक गाडी चलयता, लोक रस्त्यांनी भोंवता, तांकां इतले त्रास जाता हांगा ह्या खड्ड्या लागून ते तुमकां सांगपाची गरज ना. सगळ्या लोकांक खबर आसा. कारण नोव्हेंबराक हांगा रस्ते फाडलेले, तितून फक्त माती घातलेली. माती ती वचून खड्डे पडोन रस्ते सगळे काबार जाल्ले. आनी आतां हांगा
5 दीस जाले सोलिंग मारलेले फातर घातलेले ते फातर खंय तरी वयर सरोन तेजे पयलू जाताले तेजे परस लोकांक चड त्रास जाले. हांव म्हणटा त्या कॉन्ट्रॅक्टर हे खंय निघल्या जे कॉन्ट्रॅक्ट घेतले रस्त्याक हेजेर कोणूच लक्ष दिना. आयज जे आमी ह्या जाग्यार आहा थंय हांगा लागीं सरपंच रावता सरपंच सुद्दां हांगा लक्ष दिना. हे कोणी भोंवपाचें हांगा पब्लिकेक इतले त्रास जाल्ले आसा. जर कासवाडा तूं हांगा 2 खांब्या कडेन जर वयतलो जाल्यार हांगा 45 ते किंवा 50 खड्डे आसा. लोक कितले म्हणून आसतले. 26 तारखेर शिगमा लोक आतां तशेंच शिगम्याक एवढ्यान यो वच करता. तशेंच हांगा चित्ररथ बी लोकांनी बरोबर केल्ली आसा. आयज हे खोळयो अशी उरल्यो जाल्यार तेंगेले चित्ररथ फोंडे पावचे पयलू खंय तरी गांवानूच मोडटले. आयज 20 खात्यान इतली हांगा वाट लायली आहा रस्त्याची. अक्षरशः लोकांक हांगा सगळ्यांक काबार केल्ले आहा रस्त्यांनी. तशेंच आयज हांगसरल्यान जर तूं फोंडे सुद्दां वयतलो जाल्यार तशेंच 2 खांब्या कडेन 4 रस्त्यांचेर हे रस्ते काबार जाल्ले आसा. कॉन्ट्रॅक्ट हांकां दिले आनी हे कॉन्ट्रॅक्ट घेवन खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर दिल्या आनी हेजेर आमदार बी कांय लक्ष दिना. फक्त म्हणटा स्वता म्हणटा मातशें टायम जर कामां जातली जाल्यार मातशें तरी पासियेंस काडपा कितली पासियेंस काडपा जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. देर आहे दुरुस्त आहे अशी गत काणकोणा पळोवपाक मेळ्ळी. करमल घाट हो मरणाचो घाट म्हण फामाद आसलो. ह्या मरणा घाटार कितलेशेच बळी गेल्यात. पूण आता ह्या घाटाचो प्रश्न तडीक लागपाच्या वाटेर आसा. 90% घाटाचे काम पुराय जाल्ल्यान आता अपघातांच्या आंकड्यात उणाव येतलो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता त्या वेळाचेर जो आमकां करमल घाट मेळटा त्या घाटाचेर सातत्यान अपघात जाताले देखून ह्या घाटाक लोकांनी मरण घाट अशें नांव दिलें. आनीक दर एकलो ह्या घाटांतल्यान जेन्ना प्रवास करतालो त्या वेळाचेर तो भितालो कारण ह्या घाटाचेर आठवड्यांतल्यान 2-3 आनी म्हयन्यांतल्यान जवळ जवळ 10 ते 12 अपघात जाताले. आनीक जेन्ना हो विशय मिडियांतल्यान आनी काणकोणच्या लोकांनी उचलून धरलो त्या वेळाचेर सरकाराक जाग आयली झक मारीत हांगासर टर्न निवळ करप. त्याच बरोबर गुळे सारक्या गांवांतल्यान घाटा कडेन पावतना जो रस्तो आसा तो रुंदीकरण करप हे सरकाराक काम करपा खातीर भाग पडलें आनी आयज काणकोणच्या लोकांनी ह्या कामा खातीर सरकाराक धन्यता व्यक्त केल्या. उलयल्या शिवाय कामां जायना ही गत सध्या काणकोण वाठारांत जाल्या. मिडियान हो प्रस्न लावन धरल्या उपरांत संबंधीत अधिकाऱ्यांक जाग आयली. देखीक करमल घाटाचे सरकारान सुदरयल्ले अपघाताचे वळण. आयकात आदलो नगरसेवक दिलीपाक. खरेंच म्हणजे कोण उगयशो जायना आनी खरेंच पयलीं आमकां उलोवपा पडटालें हांगा लोक मरताले करमल घाट हो काणकोणचो आनी मरण घाट म्हणटाले. पूण आतां आमी उलयतकच जावं हें काम तांणी केलें त्या बरें तांचो ते हांव उपकार म्हणटा धन्यवाद म्हणटा आनी 90% काम जाल्लें आसा. ते तांबडे दिसता पळय ते मात पुस्तकां नांवां बी घालताले पूण हो म्हणटा सामकें डेंजरस तो जीव मुटून येताले. त्या जाग्यार खूब लोक मेला पडला एक्सिडेंट जाला ट्रक पडला तेन्ना खूब लोकांक दिसता न्ही फेस टू फेस लोकांक पळय दिसनालें आनी चान्स नासलो गाडी सावळ करपाक. आपल्या हातांतले वाहन सावळपाक चान्स म्हण नासलो. आतां तुका भरपूर रेट वाडयला रोड हो आनी हें केल्लें आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गिमाळ्याचे दीस सुरू जाले. आयतारा उष्णतायेत वाड जातली. चडशे नितळ मळब पळोवपाक मेळटले. पूण उष्णताय वाडिल्ल्यान स्वताक ह्या वातावरणा खातीर तयार करचे हवामान विभागान सल्लो दिला. गरमेचे दीस सुरू जाले. गरमी आसा, दमट आसा आनी उष्णतायेचो धोकोय चड आसा. हायड्रेटेड रावप हे मात याद दवरात. उष्ण वारे घोळटले. उष्णतायेंत वाड आशिल्ल्यान कांय जाणांक जिविताचो धोको निर्माण जावं येता. जतनाय घेवची. आयतारा उष्णतायेचे वातावरण. वाडट्या तापमानान घेवची जिविताची जतनाय. धुके पडपाची शक्यताय. आयतारचे तापमान 35 डिग्री आणि 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.